इटलीच्या ब्रेझियांत एक ग्रेस्त भुंयकार आनीक सरकारी अधिकारीक फावोलिना फ्रांसिस्का दी रोजा 1813 इसवेंत नोव्हेंबराचे 6 तारखेर 9 भुरग्यांपैकी 6 जावन जल्माले. तिची आवय अंतरल्या उपरांत मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केल्या मेळाच्या भयणींनी तिका शिकाप दिलें. 1836 इसवेंत विस्तारलेल्या कठीण कॉलरा पिडे वेळार धैर्यान ताणी पिडेस्तांची सेवा केली. तिच्या प्रयत्नावरवीं ब्रेझियांत केप्यां खातीर एक शाळ, रस्त्या बगलेन सांडून घाल्ल्या चलयां खातीर एक घर आरंभ केलें. तिच्या आध्यात्मिक जीवनाची बुन्याद ख्रिस्ताच्या कश्टांचेर तिणें दवरली. दुबळ्यांचे आनी पिडेस्तांचे कश्ट तिणें आपणाचे करून घेतले. 1855 इसवेंत डिसेंबराच्या 15 तारखेर मरण पावली आनी 1954 इसवेंत जुनाच्या 12 तारखेर पापा पियूस 12व्यान सांतीण म्हूण परगटलो.